देवाकडे फकाणा करू नाका तो नरकासुराची कमिटी न्हू ती. खरें ना कोणी पण काढली? आता प्रसाद कितें म्हणटा देव जो हा थंयसरूच जाण देवाचें कार्य कितें हा देवाक मान दिवंक येतले ते थंयसरूच येतले. आणि वडाचे वडाचें थंयसर कितें आसा तें मुद्दम वचून पळयात तुमी. अवश्य पळय. वड कापून गेलो जाल्यार वडाचे वंश उरता न्हू तशें थंयसर कितें उरलेलें आहा तें तुवें पळयलां हांव नको. हें अवश्य वचून तुमी पळोवचें. आनी आमकां प्रसाद जाल्लो सगळ्या कमिटी जी आहा गेल्ली आमी प्रसाद घेवन गेल्ली. बाकीचे उलोवप कितें आहा तें आयज थारतलें केन्ना उलोवपाचें आनी मागीर फुडें कितें आहा तें करतले आमी. ओके ओके कमी. आणि काल जो प्रसाद घेतला तो ते कोण घेतला पळय तो कितें आता प्रसाद हांव आतां कितें सांगलां तुका गांव देवाचे भक्तगण कितलेच जावं शकता. आख्खे गोंयभर भक्तगण आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.